विजय सरदेसाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा की आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हाडटले, पण कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाची व्याख्या जी आसा ती इतली भयानक आसा की आमी कुळ मुणकार संघर्ष समितीन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो विरोध केल्लो। कित्याक तर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग तर हाडलें जाल्यार कुळ हें ऑटोमॅटिकली भायर पडटा। कुळाक कसलोच थंय अधिकार उरना, फक्त भाटकार आनी जो पळय कोण फार्मिंग घेतलो कॉन्ट्रॅक्टाक, जो भांडवलदार आसतलो, जे कॉर्पोरेट लेवल आसा, त्याच लोकां भितर हो कॉन्ट्रॅक्ट जातलो। आमचें एक ठाम मत आसा की कुळ मुणकार कायदो जो अस्तित्वांत आशिल्लो, कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर, त्याच्या कायद्याची आज पर्यंत अंमलबजावणी या सरकारान करूंक ना। जो पर्यंत कुळ मुणकारचो कायदो जो पळय आसा 1976 कसेल त्याची जमीन, ताची अंमलबजावणी जायना तो पर्यंत तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग नाल्यार कम्युनिटी फार्मिंग कांयच हाडपाची गरज ना। आयज शेतकार जे आहात तुम्ही जे करिना ती शेतां आमी करून घेयात आनी ह्या सरकाराच्या तोंडाक पानां फुशे आमी। हेचें कारण कितें, आयज सरकारान हे फार्मिंग दुसऱ्याक हाडटात करता, एक हाडटात कित्याक तर आमकां फटिंगगिरी करून ही शेतां त्यांच्या ताब्यात घालूं आणि त्यांच्या ताब्यातली पळय हे घेवन विकतले आणि ते डेव्हलपमेंट करून बिल्डिंगा बांदतले आणि आमकां जे विजय सरदेसाय म्हणटा आपण गोंय सांबाळता, गोंयकार फॉड गोंयकार ही सगळी फटींग, हो गोंयकारांक आमकां गोंयांसून धांवडोवन भायल्यांक हाडून भितर भरून आपली पोळी भाजूंक सोदता तो। तिने हरशी पोळी भाजल्या ती धाकटी, आता ती व्हडली पोळी भाजूंक सोदता तो। म्हणून ही फटिंगगिरी सोड। जर तुका जर राजकारणच करूंक जाय जाल्यार हांव तुका सांगता ते राजकारण सोड। तू जो धोये टी शर्ट घालून शेतान देवलाय, कोणाच्या बापायच्या कर्मात नासले आणि अजूनही जावचे ना धोये कपडे घालून शेतान देवपाक। ही फटिंगगिरी शेतकऱ्यांकडे करू नका, कित्याक आम्ही लहानपणा 12 वर्साचो आसतना आम्ही शेतांनी गेल्यात आणि आम्ही शेताचे कितें आमकां अनुभव खबर आहा। शेत म्हणलें कितें तें आमी जाणात, तूं नको आसतलोय, कित्याक तू तर जाणा आसलो जाल्यार आयज तुजी शेतकऱ्याची फटिंग करता जाल्यार। म्हणून हांव आयज जाहीर आव्हान करता आमच्या शेतकऱ्यांक, आयज तुम्ही उठात आणि ह्या जे शेतांनी रोवन खंवटे आणि हो जो आमचो विजय सरदेसायाची आमची शेतकऱ्यांची टिंगल मारलेली आसा तेजेर तुम्ही आवाज उठयात आणि गंभीरपणान तांकां जाब विचारात। जेन्ना शेतकार अतिप्रमाणात कष्ट काबाड कष्ट घेवन जेन्ना बरी पीक घेता तेन्ना बिचाऱ्यांक थंय बरें मूल्य मेळना आणि जर कमी प्रमाणात हे असले जाल्यार साधारण मूल्य मेळटा। पूण शेतकऱ्यांक एकंदरीत जर पळोवंक वचत जाल्यार अशें दिसता की तेंची स्थिती जशी आसा तशी स्थिती दवरपाची सरकार प्रयत्न करता की काय। आणि